वाठारांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून एक जो वनभोजनाचोच कन्सेप्ट तो कन्वर्ट करून पारंपारीक रित्या बांगडे हे कशा पद्दतीन तणान भाजून गोंयचे लोक कशे टेस्ट येताली करपा खातीर कितें खुबश्यो वर्सां हो एक कार्यक्रम म्हणून तो सातत्यान करता. तो यंग भुरग्यांक ट्रेडिशनली बांगडो फेस्टिवल किंवा बांगडे आनी बांगड्याच्यो रेसिपीज कश्यो जाता ट्रेडिशनली कश्यो करतात ह्यो करपा खातीर आमच्या हारवळ्यांतले सरपंच पंच हांच्यांनी मेळोन आनी तेज्या बरोबर बाकीचे भुरगे बरें दिसता की यंग भुरगे त्या निमित्तान इन्वॉल्व जातात सगळ्यांच्या बरोबर आनी ट्रेडिशनली हे सगळे जाण करता त्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आयज हांगा सांखळी हारवाळे हांगा सुपाची कूड म्हणटा थंय एक वनभोजन टायप एक बांगडो फेस्टिवल हे आयोजीत केल्लेले आसा. ह्या फेस्टिवल एक डिफरंट अशें की आमी हांगा नॅचरल जी जागा आहा तितून आमी बरे अशे भुरगे आमचे सगळे काम करून एक बांगडो जे तणार भाजता जो हेतून हळडीच्या खोल्यान तो रॅप केल्लो आसता भितर मसालो बी घालून ताका खोबरेल तेल लायिल्लें आसता भितरल्यान आनी तो असो आमचो लांकडां घालून ते सगळे रॅप केल्लेले त्या तणाचेर धरून परत तेजे वयर तण धरून उजो लावन ताका असो बरो एक ऑथेंटीक गोवन जो बांगडो आहा तो तुमकां खावंक मेळटा. हे जे फेस्टिवल आमी जे करता ते 100% आमचे जे लोक आसा ताका इतकें कळटलें की आमच्या भुरग्यांक की ऑथेंटीक गोवन बांगडो कसो लागता आनी हे जे वचत आसता जे आमचे जे लुप्त जायत आहा असले जे बांगडे फेस्टिवल आसता ते आमी हे परत एकदा उफाळला. आतां आयज आमी हरवळ्या गांवांत येयल्ले आसा. आयज बांगडा फेस्टिवल हे आमचो म्हजो मित्र संजय उर्फ गुरुप्रसाद नायक माजी सरपंच आतांचे पंच सदस्य हो पुराय आपल्या गांवांतली पुराय टीम घेवन तेजे वांगडा बरे सगळे युवा आसा युवा मागीर महिला भगिनी सगळीं ताका साथ दिवन एक हांगा बांगडा फेस्टिवल करता. आनी बांगडा फेस्टिवलाक येवपाचो आमकां 2-4 वर्सां जाली आमी हांगासर येता आनी बऱ्या पैकी म्हणजे वनभोजन म्हणून येता आनी हो फेस्टिवल हो जाता तो खरोच बरो जाता. सगळ्यांक आपण तो सगळ्यांक ल्हान आनी पळयत जाल्यार ल्हान भुरगे 5 वर्साचो भुरगो तो जाणटो मेरेन ह्या हितून इनवॉल्वमेंट आसा. हितूंतल्यान एक जाता आमी सोशल एक्टिविटी करता ना जाल्यार आमी एकी कडेन येवन एक बरे विचार आसता ते हांगा प्रकट जाता आनी त्या हितूंतल्यान आमी सगळे विचार विनिमय करून आमी लास्टाक भोजनाचो आस्वाद घेता. आनी भोजन कशें जाल्यार तुमी पारंपारीक म्हणजे आमचे जाणटे तणान म्हणजे हळडीच्या पानान कवर करून मीठ मसालो लावन तणान आमकां पयलीं भाजून दिताले खाताले ते आमी आयकलेले पण प्रत्यक्ष हांगासर हे जाल्ले आसा आनी आमी स्वता सगळे जाण मेळोन तेंच्या वांगडा सहभागी जावनूय आमी करता. तो एक वेगळ्या प्रकारचो आनंद जो आसा तो मेळटा. बिजी शेड्युलान म्हण आनी प्रत्येक जाण आपलो म्हणजे सर्वीस हे ते करून आयज हांगा एन्जॉयमेंट एक जाता आनी काम करपाक एक उमेद येता तेंच्या वांगडा. खरेंच संजय आनी तेज्या ग्रुपाक अभिनंदन आनी अशेंच एक तेजे तकलेन अश्यो ज्यो कल्पना येता त्यो कल्पना तेणी सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरचे इतल्यान गांवाचो एकवट आनी आमचे यूथ जे एके कडेन येवपाची गरज आसा आनी ते येता आनी ते सगळ्या युवकांक परत एकदा म्हाज्यो शुभेच्छा. असल्योच तुमी एक्टिविटी चौगा खातीर गांवा खातीर एक्टिविटी करच्यो. आयज जे आमी हांगासर सगळे जमलेले आहा ते आमचो हरवळ्या गांवचो एक बांगडा फेस्टिवल जो आमी फाटल्या कितलींशींच वर्सां त्या हे करता आमी सेलेब्रेट करता. त्या बांगडा फेस्टिवलाक आयज आमच्या वांगडा हे सगळे लोक आहा. बांगडो फेस्टिवल हो युनीक असो एक आमच्या हरवळ्या गांवांत आसा. तितूर आमी सगळे पारंपारीक म्हणजे कशें उकडे शीत सुंगटांचें हुमण मागीर तोरां जेंचे भितर मसालो भरलेलो तोरां उकडलेली तांतयां परत अशें आमचे बांगडा फेस्टिवलाचे आमचे एक हे आसा स्टायल आहा आनी ती फाटली एक 8 वर्सां सुमारान परत सुरवात केल्ली आसा आनी तेज्या खातीर आमचे सगळे गांवचे लोक तशेंच म्हाजे सगळे फ्रेंड सर्कल हांगासर येता आनी बऱ्या पैकी ह्या बांगड्या फेस्टिवलाचो आनंद घेता. हो बांगडा फेस्टिवल हो जो तणान आमी बांगडे भाजता ते बरे टेस्टी आसता. आयज आमचे हांगासर CM सुद्दां मातशे पयलीं येवन गेल्ले आसा. मातशें कितें काम आसलें म्हणून ते मातशे बेगीन गेले पूण येवन तेंच्यानी सगळे पळोवन सगळे टेस्ट करून बीन ते गेल्ले आसा. अशेंच सगळ्यांनी फुडल्या वर्साय बीन सारके मोठे उमेदीन येवचे. पयलीं तण घालता तेज्या वयर बारीक लांकडां घालता
तेज्या वयर बांगडे असे सारखे मांडलेले असता तुमकां दिसतले व्हिडिओन आणि त्याच्यावर परत तण आणि मागीर असे सायडीन सगळे वटेन उजो लायता आणि सारको उजो पेट्टा आणि गण आता हो बांगडो माझ्या हातीन सुद्धा अजून गरम गरम आसा म्हाका धरपाक जायना इतलो बरो आहा.